मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कडेन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. तुमकां येवकार दितना आज आमी आमचो जो गेस्ट आसा स्पीकर ते आसात आमचे तज्ञ दोतोर डॉक्टर सर्वेश सावंत, गोंयचे नामनेचे यंग एनर्जेटीक डायनॅमीक अशे दोळ्यांचे तज्ञ दोतोर. आनी विशय आसा की हो सगळ्यांकूच म्हत्वाचो आसा की वेगवेगळ्या पिरायेन जावपी दोळ्यांची दुयेंसां म्हणजे ल्हान भुरग्यां पासून म्हणजे जन्मजात भुरग्यां पासून ते म्हाताऱ्या पिराये पर्यंत तांकां सगळे वेगवेगळ्या एज ग्रुपान कितें कितें जावं शकता हाची आमकां सखोल माहिती करून दिवपा खातीर डॉक्टर सर्वेश आज आमचे बरोबर आसा. डॉक्टर नमस्कार आणि येवकार. नमस्कार. डॉक्टर जेन्ना आमी दोळो म्हणटात की डोळे तुजे जुलमी गडे आनी कोण त्या दोळ्यांचेर कविता बरयता आनी कितल्योश्योच गजाली घडटात. कोण म्हणटात की जर तुमी 13 सेकंद जर एकमेकाच्या दोळ्यान पळयत रावले जाल्यार मोग जाता अशें म्हणटात. लेटस्ट स्टॅटिस्टिक्स आय डोंट नो वेदर इट चेंज. सो दोळो हो फक्त पळोवपा पुरतोच मर्यादीत न्हय, दॅट इट इज ऑलवेज अ कम्युनिकेशन बिटवीन लॉट ऑफ थिंग्स. आमी जे म्हणटा हॉर्मोनल सुद्दां जे एंडोरफिन्स किंवा आनी म्हणजे हेट किंवा मोग हे सुद्दां तयार करपी एक दोळ्याच्या नजरेंतल्यानूच जावं शकता असो आमचो निश्कर्शा पर्यंत आमी पावल्या तशें म्हणपाक हरकत ना. डॉक्टर म्हाका सांगात जेन्ना तुमी तुमच्या नदरेंतल्यान दोळो हो पळयतात किंवा दोळ्या ह्या विशयी तुमी उलयतात तेन्ना वाय आय इज इम्पॉर्टंट. आता मनशांनी आता समजा पळयलें जाल्यार मेन 5 सेन्सरी ऑर्गन्स असतात. तातूंतले वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे दोळो. सो दोळ्यांनी आनीक आता आमी जेन्ना शिकतात तेन्ना डिफरंट पार्ट्स असतात दोळ्याक. सो ईच पार्टान खंयचेय दुयेंस जावंक शकता. सो आनी ताका स्पेसिफिकली आमी ट्रिटमेंट दितात. करेक्ट. सो बेजिकली आता तुमकां सगळ्यांक बरें समजुपाक लागून एक हांवें मॉडेल हाडला एक दोळ्याचो. सो तातूंत समज एक दोळो भितरल्यान पळयलो जाल्यार डिफरंट पार्ट्स असतात दोळ्याक. सगळ्यात फुडलो पार्ट म्हणजे दोळ्याची पुतळी आमी कॉर्निया जाका म्हणटात. ताज्या फाटल्यान आसता लेन्स जातून मोतीबिंद बी जाता तशें. ताज्या फाटल्यान हो ऑरेंज जो दिसता तो रेटिना पर्दो जसो म्हणटा आमी. आनी फाटल्यान एक ऑप्टीक नर्व जी ब्रेनाक कनेक्ट करता. समजपाक सिंपली वर्ड्सान पळयलें जाल्यार एक कॅमेरा कसो आसता तसो. बरोबर. एक लेन्स आसता कॅमेरान, एक फिल्म आसता आनी फाटल्यान एक वायर आसता एक कंप्युटराक म्हणजे ब्रेनाक कनेक्ट करपाक. सो डिफरंट ऑर्गन्सान डिफरंट डिजीज जावंक शकता. सो म्हाका सांगा डॉक्टर आतां जेन्ना आमी पळयता की तुमी सांगले हे दोळ्याचे वेगळे भाग सांगले की ताजे रोल सांगलो. आतां म्हाका सांगा ही वेगळी दुयेंसां आसता पळय म्हणजे कितें म्हणटा आमी ताका ब्लायंडनेस किंवा कुड्डेपण कित्याक लागून येवं शकता? आतां कुड्डेपण म्हणजे कितें करतात समजा एक मनशाक दिसपाक कमी दिसता. सो आतां तुमी केन्नाय दोळ्याच्या डॉक्टरा कडेन गेले जाल्यार तुमकां ते अल्फाबेट्स दाखयतात न्ही. तातूंत समजा 3/60 म्हणची एक लायन आसता ती. सो ताज्या परस कमी दिसप हाका आमी कुड्डेपण म्हणटात. सो इन शॉर्ट बेजीक इन अ सिंपल लँग्वेज म्हळ्यार एक 3 मीटर काउंटिंग समज फिंगर करतात ताजे समज कमी आसता जाल्यार कुड्डेपण म्हणटात. आतां कुड्डेपण कितल्याय खंयच्याय दुयेंसाक लागून जावंक शकता दोळ्यांनी. समजा ते सगळ्यात फुडल्या पार्टान कॉर्नियान जाले जाल्यार थोडे डिजीजीस कॉर्नियान असतात जे ताका ओपेसिटी जाता. कॉर्निया म्हणजे क्रिस्टल ग्लास कशी स्ट्रक्चर. सो तातूंत समज कितें ओपेसिटी आयली जाल्यारूय कुड्डेपण येवंक शकता. फाटल्यान लेन्स जे आसा तातूंत समज मोतीबिंद आयलो, विस्त कमी जाली सो तातूंतय कुड्डेपण येवंक शकता. समजा फाटल्यान पडद्यांनी थोडे डिजीजीस असतात. समजा आतां गोडमुताचे जाले तातूंत डायबेटीक रेटिनोपॅथी आमी म्हणटात तातूंतय येवंक शकता. समजा फाटल्यान ऑप्टीक नर्व आसा ती डॅमेज जाली ती जावंक शकता. सो ब्लायंडनेस म्हणजे एकाच ऑर्गनाचे अशें न्ही, खंयचोय पार्ट दोळ्याचो समज डॅमेज जालो जाल्यार कुड्डेपण येवंक शकता. म्हणजे इट इज नॉट ओन्ली बाबा ह्या पर्टिक्युलर पार्टाकच कितें जालें म्हणून न्हय. एट एनी पॉयंट ऑफ प्लेस की खंयचोय पार्ट जर अफेक्ट जालो इरिवर्सिबल डॅमेज जाली जाल्यार ताका ती कुड्डेपण येवंक शकता. बरोबर. म्हाका सांग डॉक्टर न्यू बॉर्न जे म्हणटा म्हणजे जन्मजात भुरगीं हांकां खंयच्या तरेची दुयेंसां जावंक शकता? आतां न्यू बॉर्न युजली आतां कितें करतात, न्यू बॉर्न जेन्ना जाले आमी आयडियली तांचे एक फूल आय एक्झामिनेशन करतात. आतां जेन्ना भुरगे आपल्या आवयच्या पोटांतल्यान जन्म घेता सो जेन्ना पोटान आसता तेन्ना ताची ब्लड वेसल जे असतात रक्तवाहिनी जी असतात ती पडद्यान फाटल्यान समज पयली तुमी हांगा जशी पडद्यान रक्तवाहिनी असतात ती जेन्ना
भुरगे बेबी पोटान आसता तेन्ना ग्रोथ फाटल्याच्यान स्लोली रक्तवाहिनी ग्रोथ जाता फुडें. समजा ते एक टर्म डिलिव्हरी असली, समजा 9 मंथ्सान जाली, सो ती सगळी ग्रोथ सारखी जाता. समजा आता एकदा कितें जाता बेगीन डिलिव्हरी जाता, समजा प्रीमॅच्युअर डिलिव्हरी म्हणटात जाल्यार एक 7 म्हयन्यार जाले, 8 म्हयन्यार जाले, ती रक्तवाहिनी फुल्ल ग्रोथ जायना तांची. सो थोडो पर्दो जो आसता थंय इरेग्युलर ब्लड वेसल्स येतात, ते मागीर ब्लिडिंग जावंक शकता. सो मोस्ट कॉमनली आमी जे म्हणटात रेटिनोपॅथी ऑफ प्रीमॅच्युरिटी. सो आतां समजा एक भुरगे आसा, से प्री टर्म डिलिव्हरी जाल्या, सो ताका समज NICUन दवरल्या, ताका ऑक्सिजन बी दिल्या, और आनी कसले इन्फेक्शन बी जातात, जाल्यार रेटिनोपॅथी ऑफ प्रीमॅच्युरिटी जावपाची चड चान्सीस. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट की समज एक न्यू बॉर्न बेबी जालो, मोस्ट कॉमनली समजा आतां एक प्री टर्म जाली, बेगीन डिलिव्हरी जाली, जाल्यार तांचे आय एक्झामीन करप व्हेरी इम्पॉर्टंट. अच्छा. सो डॉक्टर म्हाका तुमी सांगलें की समजा ही प्रीमॅच्युअर डिलिव्हरी जाली जाल्यार ती ग्रोथ कंप्लीट जाल्ली नासता, ताका लागून थोडे प्रॉब्लेम्स जातात. बरोबर. डॉक्टर तो आतां थोड्या पयलीं उलयतना तुमी म्हटलें की कॅट्रॅक्ट हो कॅट्रॅक्ट भुरग्यांनी आसूंक शकता न्यू बॉर्नानूय आसूंक शकता. कित्या खातीर? हय. सो आतां मोस्टली सगळ्यांक समजलें जाल्यार कॅट्रॅक्ट म्हणजे ओल्ड एजाचे दुयेंस म्हणटात. बरोबर. समजा आतां 50+ जाले, 60+ जाले, मोतीबिंद जालो म्हणटात, बट अशें नासता, ते एज रिलेटेड अशें नासता. समजा न्यू बॉर्न बेबी आसा न्ही, तांकांय मोतीबिंद जावंक शकता. बट कॉमन कॉजीस अशें न्ही, म्हणजे समजा आतां आवयक कसलें इन्फेक्शन जालें, समजा रुबेला इन्फेक्शन जालें ड्युरींग प्रेग्नन्सी, ताका फिवर येता, जोर येता, जाल्यार भुरग्यांनी कॉन्जेनायटल कॅट्रॅक्ट म्हणजे भुरगेपणांनीच जे कॅट्रॅक्ट जाता ते जावपाचे चान्सीस चड. आनी असले समज कॅट्रॅक्ट आयले न्ही जाल्यार ते ट्रिटमेंट करपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट की जितले बेगीन ट्रिटमेंट जाता तितले बरें. अच्छा. कित्याक जेन्ना भुरगो ग्रोथ जाता न्ही तेन्ना सगळ्यात इम्पॉर्टंट ताच्या दोळ्याक ग्रोथ जावपाक मेळपाक जाय, म्हणजे विस्त म्हणजे लायट भितर पावपाक जाय. बरोबर. आनी कॉन्जेनायटल समज भुरगेपणानूच समज मोतीबिंद आसा ताका जाल्यार कितें जातलें, लायटच भितर पावची ना परद्यांक. अच्छा. ताचो ग्रोथच जायना. आनी समजा तुमी ट्रिटमेंट ते कॉन्जेनायटल कॅट्रॅक्टाचे लेट केलें जाल्यार कितें जातलें, तो लेझी आय जाता. इवन तुमी समजा मागीर ऑपरेट करून लेन्स घातली न्ही, ती फुल्ल विस्त एक नॉर्मल मनशाक जितली येवपाक जाय ती तितली येवंक शकना. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की एक न्यू बॉर्न बेबी जे आसा तांकां फुल एक्झामिनेशन करपाक जाय दोळ्यांचे, जे तांचे लेन्स, तांची रेटिना सगळे चॅकअप करून बाबा सगळे ओके असल्यार बरें आसता. हां. सो अकॉर्डिंग टू यू जे दुयेंस जाणटेपणान जावंक शकता ते जन्मजात भुरग्याकूय जावंक शकता, स्पेशली एज फार एज कॅट्रॅक्ट इज कन्सर्न. बरोबर. आनी तुमी सांगलें की जर हे वेळार ट्रीट केलें जाल्यार ही आय सायट कॅन बी रिवर्सेबल. बरोबर. आतां डॉक्टर ही फेज जाली, आतां आमी मातशें फुडें वचया की ना बरें. ओके, लेट मी कम बॅक टू इट इज अकॅडमिक ट्विस्ट. बेसिकली खुबशे फावटी म्हणजे अजून तरी गोंयांनी आसा ही पद्दत की भुरग्यांक काजळ घालपाची. वॉट इज युअर टेक ऑन दीस? हय. आतां युजली आमी खूब जाणांक पळयतात जे भुरग्यांक काजळ बी लायतात. ओके, आतां पयलींच्यान ते चालू आसा, बट एज अ मेडिकल पर्सनल हांवें समज सांगप म्हणजे इट इज नॉट रिक्वायर्ड, गरज नासता. दोळ्यान आमकां देवान आमकां दोळ्यान जे नॉर्मल टियर्स जे दितात न्ही, बरोबर, ते सफिशंट आसता. सो समजा दोळ्यान कितें बारीक पडलें, इन्फेक्शन जालें, ऑर ते नॉर्मल जे टियर्स असतात ते वॉश आवट करपाक हेल्प करतात. अशें भायले काजळ बी कितें लावपाची इट्स नॉट एडवायजेबल. कित्याक मोस्ट ऑफ द टायम कितें जाता, काजळ लायलें, बारीक कितें इन्फेक्शन बी जालें न्ही, देन अगेन वी हॅव टू ट्रीट दॅट इन्फेक्शन. सो ते अगेन परत एंटीबायोटीक बीन दिवचे पडटा. सो आयडियली बेस्ट म्हणजे कितें, काजळ बी लावप ना, ते नॉर्मल जे टियर्स असतात दोळ्यान, दॅट इज व्हेरी गुड. एब्सोल्युटली. सो म्हाका दिसता हो एक म्हत्वाचो मुद्दो आशिल्लो. डॉक्टरान स्पश्टपणे सांगला की ज्या भुरग्यांक म्हणजे जन्मजात अशी सिस्टम आसा निसर्गाची की तुमी आनी काजळ एडिशनल लावपाची गरज ना. जे मागीर लावचे पडटा ते तुमकां कोणाचे तरी नयनाच्या बाणांतल्यान कोणाचे तरी हृदय करपाचें आसा, तांच्यांनी करूं येता. बट दॅट इज नॉट एट दॅट एज. बरोबर डॉक्टर? बरोबर. डॉक्टर म्हाका आनी एक दुसरो आतां प्रश्न, लेट्स गो लिटल हायर अप. आतां ही भुरगीं स्कुलाक वचपाक लागली. अशा वेळार देर आर डिफरंट मॉडेलिटीज, म्हणजे इवन म्हणजे दोळ्या येवप म्हणा कितकेशेच प्रकारचे कितें कितें आसात. तर तुमच्या अंदाजा प्रमाणे ह्या पिरियडान म्हणजे स्कूल गोईंग चिल्ड्रना मदीं खंयची दुयेंसां कॉमन आसतात? आतां मोस्ट कॉमन आतां समजा आमकां थोडे पेशंट येतात, आतां मोस्टली स्कुलांतल्यान भुरग्यांक डॉक्टरा कडेन वचा अशें म्हणून सांगून धाडटात. म्हणजे तांकां मे बी वाचपाक जायना, ऑर बोर्डार जे बरयल्लें दिसना. बट आयडियली इट शूड बी अदर वे रावंड. म्हणजे आतां वेस्टर्न कंट्रीज समजा आतां अमेरिकान बी पळयलें जाल्यार तांणी कितें केल्यात, ऑल स्कूल गोईंग चिल्ड्रनाक स्कुलान एडमिशन करपाचे पयलीं एक आय टेस्ट करपा जाय. अच्छा. सो तातूंत कितें जाता, बाबा एकदां चॅक केलें दोळ्याचे बिफोर गोईंग टू स्कूल, आमी चॅक करतात बाबा कितें वकलाचो नंबर आसा की ना. अदरवायज कितें जातलें, समजा तो स्कुलान गेलो, ताका कितें जाता दिसना आनी भुरग्यांक समजना न्ही तशें की कितले पर्यंत दिसपाक जाय, आनी तो पयलीं सांगचोय ना. बरोबर. सो आयडियली मागीर लेट कळटा बाबा भुरग्यांक वकला आसा. सो इट इज नॉट एडवायजेबल की जितले बेगीन ट्रीट करप इज ऑलवेज बेटर. आनी समजा आतां भुरग्याक वकल नंबर आयलो, जितले बेगीन दिवप तातूंत बरें जाता.
व्हेरी रेअर एकदा कितें आसता भुरग्यांक एकूच दोळ्यान दिसता दुसऱ्या दोळ्यान दिसता. आय सी. सो आयडियली तो असो कंप्लेंट करचोच ना बाबा आपल्याक सगळें दिसता अशें म्हणटा. बट तशें नासता. आमी दोनूय दोळे चॅक करूंक जाय. खंयचोय समजा एक दोळो कमी आसा, समजा एक दोळ्याक व्हडलो नंबर आसा जो ताका विस्त कमी आसा, सो तो आयडियली इट इज बेटर टू ट्रीट इट एज अर्ली एज पॉसिबल. समजा ट्रीट करूंक ना न्ही जाल्यार कितें जातलें तो आय मातसो लेझी जाता. सो जितली नॉर्मल विस्त त्या मनशान येवपाक जाय या त्या दोळ्यान येवंक जाय ती डिले जातली आनी तो फूल एडवांटेज जे आमकां तुमकां जितले दिसता तितले पर्यंत ते पावना. बरें डॉक्टर, म्हणजे तुम्ही सांगले की ह्या भुरग्यांनी सुद्धा दोळ्यांनी स्कुलाक वचच्या पयलीं चॅकअप करप इज द बेस्ट, मोर आयडियल. कारण स्कुलाचे टिचर कळटले, तुम्ही तो घरा सांगतलो, मागीर तुम्ही वतले, इट विल टेक अ लॉंग टायम. सो आयडियली बेटर. बरोबर. डॉक्टर, अनेक अकॅडमिक ट्विस्ट. खुबशे फावटी तुम्ही कलर ब्लायंडनेस म्हणून एक शब्द असता. सो आय वूड लायक टू से, म्हणजे म्हाका तुमचें मत जाय हे कलर ब्लायंडनेस एक्झॅक्टली कितें असता आणि ताचेर हाऊ यू कॅन डील विथ इट. कारण रायट फ्रॉम कितें आसा, एकदा तो भुरगो तुम्ही म्हणटा आता स्कूल गोईंग चिल्ड्रन जालो जाल्यार सुद्धा त्या एजी पासून तो फुडें जेन्ना जॉबाक लागतो तेन्ना सुद्धा दिस विल कम इन टू पिक्चर. आणि परहॅप्स म्हणजे अशें इट इज अ व्हेरी ट्रिकी सिच्युएशन. ताका केन्ना दिसत ना आपल्याक प्रॉब्लेम आसा म्हणून. दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्ट. बाबा आपल्याक प्रॉब्लेम आसा हे तो केन्ना एक्सेप्टूच करचो ना बेसिकली, अनलेस यू गो टू ऑप्थॅल्मॉलॉजिस्ट अँड ही चेक्स ऑन युअर प्रिसाइज जी मॉडॅलिटी आसा ताचेर चेक करता. सो हाऊ यू गो अहेड अँड वॉट इज इम्पॉर्टन्स ऑफ ऑल दिस? सो आयडियली कलर ब्लायंडनेस जे आसता न्ही इट कम्स फ्रॉम बर्थ. ओके. सो खंयचें अशें दुयेंस ना की बाबा ताका 15 वर्साचेर जातलें, 20 वर्साचेर जातलें. व्हेरी रेअर की जन्मच्यानूच ताजे जेनेटिक्स जे आसता न्ही ताजे लागून कलर ब्लायंडनेस जाता. सो मोस्ट कॉमन जे आसता ते रेड आनी ग्रीन डिफरन्शिएट जायना. सो आतां आमी समजा भायर गाडी चलयतात, सो आमी सिग्नल पळयतात, रेड आसा जाल्यार थांबतले, ग्रीन आसा म्हणजे वतले. त्या पेशंटान कितें जातलें ताका रेड आनी ग्रीन डिफरन्सूच कळना. आय सी. सो वॉट वील हॅपन इज तो समजा आतां गाडी बीन चलयतलो ताका ड्रायविंगेन ते सिग्नलान खूब त्रास जाता. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की भुरग्यांनी ते चॅक करपाचे दोळ्याचे डॉक्टरा कडेन वचून. समजा कितें ट्रिटमेंट समजा ताका कलर ब्लायंडनेस आसा जाल्यार आयडियली इट इज बेस्ट एडवायजेबल टू डायग्नोज एट अर्ली एज. कित्याक तेंय सांगता तुमकां. समजा आतां कलर ब्लायंडनेस लेट डायग्नोज जालो, समजा 20 years or 25 years, बिकॉज असे पेशंट असतात जे इतले लेट येतात चेकअपाक, तांकां खबरच नसता. करेक्ट. इन देअर माइंड जे आपल्याक कलर दिसता ते सारखे तेच नॉर्मल. आता दुसरो कसो ते कलर पळयता ते आमकां कळचेच ना. करेक्ट ना. सो ते व्हेरी लेट येतात एकदा 18-25 yearsar. बट नाव आतां समजा तांकां एक कसले एअरफोर्स पायलट जाय पडलो या ट्रेनीचो लोको पायलट जाय पडलो, तांकां ही टेस्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो आयडियली समजा तुम्ही लेट डायग्नोज जालो आनी तुम्ही ते ऑलरेडी त्या करियरा प्रमाणे त्या शिकत गेले तशे, बट तुम्ही अनफिट जातले फॉर दॅट जॉब. बरोबर. सो इट इज आयडियल टू गेट इट डायग्नोज अर्ली. जितले बेगीन तितले डायग्नोज केले यू कॅन plan your career accordingly. So that baba some diseases I cannot perceive this. Correct. Maybe of Air Force pilot zalo or loco pilot zalo. So it's better to take a second option for you in your career. सर आम्ही सुद्धा दर फावटी म्हणजे जेन्ना ड्रायव्हिंग लायसन्स दिता तेन्ना हे टेस्ट बरयल्ले आसता. सगळे जाण करता की ना हांव नकळो. खुबशे फावटी कितें जाता की आमी गेले फावटी कितें दिला ताचेरूच दिता फॉर द बेसीक ह्या खातीर दिता. कारण गेले फावटी समज ताणें कलर ब्लायंड गेल्या मनशान म्हणून ना म्हणजे आवय बी म्हणनात, कारण रिन्युअलाक येता तेन्ना. सो बेसिकली हो एक आमी जितके लायटली घेता तितके लायटली घेवंक शकना. कारण ह्या मनशाक फाल्यां जर हो मनीस एखादी बस चलयता आनी तातूंत समजा भुरगीं आसा आनी ह्या मनशाक सारको कलर कळना, तुमी सांगता त्या प्रमाणे जर ताका रेड आनी ग्रीनात फरक व्हडलोसो येना जाल्यार एनीथींग कॅन हॅपन आनी त्याच्या खातीर एक्सिडेंट जावंक शकता. सो ह्या खातीर हें खूब म्हत्वाचें. जशें तुमी आनीक म्हत्वाचें सांगलें की फाल्यां हो एअरफोर्स पायलट जावंक सोदता एखादो भुरगो, ताका करियर तेंकां व्हरपाचें आसा फुडें, आनी जर हेका कलर ब्लायंडनेस आसा कारण हेका ट्रिटमेंट अशी आसना. बरोबर. सो बेस्ट म्हणजे ताणें त्या बाबा सो ओके हें आपल्याक जमचें ना बिकॉज आय हॅव दीस प्रॉब्लेम, सो ही हॅज टू ऑफर समथींग एल्स. बरोबर. सो हे खूब म्हत्वाचें आसा. म्हाका दिसता ह्याच्या कार्याच्या निमतान तुमी बरीच मोलादीक म्हायती भायर येता अपार्ट फ्रॉम अवर रुटीन इलनेसीस. बरोबर. डॉक्टर म्हाका सांग आतां भुरगो तो स्कुलाचे तुमी सांगलें की बाबा हें आयडियली ही शूड बी दिस थिंग. आतां कितें आसा स्कूल प्रोग्राम आसता, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम आसता गव्हर्मेंटाचे, तातूंत ते पळयतात तेन्ना तांकां कळटा, मागीर तो दोतोरा कडेन वता. अशें म्हणून इट टेक्स अ लॉंग टायम. सो इफ यू कॅच दॅम अर्ली म्हणटात, कॅच दॅम यंग. जर तुमी ल्हानपणाच तें डायग्नोज केलें जाल्यार ताका सगळें सारकें दिसतलें, तो सारको अभ्यासूय बरो करतलो होपफुली. सो ह्या सगळ्या गजालीचेर लक्ष आसप आनी म्हत्वाची ही गजाल आसा हे पेरंट्साचेर. नाव लेट्स गो लिटल हायर अप. हो भुरगो कॉलेजीक वचपाक लागला. आतां थंय कितें जावपाचें आतां म्हणजे आतां सगळे फिचर्स आर कमिंग टू म्हणजे अपार्ट फ्रॉम आतां तेका किंवा तिका दोळ्यांचें सौंदर्य आयलें, दोळ्यांचें एकमेकाक पळोवपाचें आयलें, ते लक्ष दिवन म्हणजे खूब फावटी म्हणजे जसं स्मॉल एक कोण तरी एकटो भुरगो सांगता पेरंटाक सांगता अरे तूं पळय म्हणटा ते अमके ते लुसी आसा क्लासीन ताका पळय म्हणटा ते कशें शिकता ते आनी तूं कसो शिकता. तर तो म्हणटा हें तूं आपल्याक वर्सभर सांगलो आपूण वर्सभर ताकाच पळयत रावलो म्हणटा. सो तशें जावपाक जायना. सो दीस अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टायम. देर कॅन बी सम इलनेसीस ऑल्सो. केन्ना केन्ना आनीक म्हत्वाचो म्हणजे असं थोडेशें शायरान म्हणजे उसकी
दाहिनी आंख इतनी खूबसूरत है की बाई आंख दाहिनी आंख को देखते ही रहते सो ते स्क्विंट असता. सो हो जो प्रकार आसा हाचेर तुम्ही मातशें भाश्य करात बिकॉज नाव वी आर गोइंग टू कॉलेज अँड एवरीथिंग इज काउंटेड. हय. सो आता कॉलेजीन मोस्टली येतात कितें कॉस्मेटिक टायप्स ऑल डिजीजीस येतले. आता कॉमन म्हणजे कॉन्टॅक्ट लेन्स एक घेतात, स्क्विंट बीन असता. सो कॉन्टॅक्ट लेन्सा बद्दल पयलीं सांगता. कॉन्टॅक्ट लेन्स आता समजा कोणाकय वक्लाचे नंबर आसा, सो आयडियली ते ट्रीट करपाक कितें आसता, आयडियली तुमी वक्ल घालूंक शकतात. सेकंड ऑप्शन म्हणजे कॉन्टॅक्ट लेन्स आणि तिसरें म्हणजे आता सर्जरी करूंक आसता, लेसिक सर्जरी म्हणटात. सो वक्ल तरी इज व्हेरी सिंपल. कॉन्टॅक्ट लेन्स युजर जे असतात न्ही, मोस्टली कॉलेज गोईंग चिल्ड्रन जे असतात, तांणी आपले हात बी सारखे क्लीन दवरूंक जाय. अशें नासता की बाबा खंयच्याय हात धरून कॉन्टॅक्ट लेन्स अशी, कित्याक कॉन्टॅक्ट लेन्स जी अशी असता जी दोळ्यान बसता आनी जी जेन्ना दोळ्यान बसता इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तुमी हात सामके क्लीन दवरपाचे. करेक्ट. सो बिफोर वेअरिंग अ कॉन्टॅक्ट लेन्स हात सामके शाबणांनी क्लीन दवरून जेन्नाय तुमी ते घालून आतां काडटात तेन्नाय निवळ दवरूंक जाय हात. व कॉन्टॅक्ट लेन्स घालून न्हिदपाक मेळना. कित्याक कितें जाता, समजा आतां दोळ्यांक ऑक्सिजन मेळपाक जाय न्ही, ती भायल्या एरांतल्यानूच ऑक्सिजन घेता. समजा एक कॉन्टॅक्ट लेन्स बसयली जाल्यार ते एअर कॉन्टॅक्ट कॉर्नियाक पावना. सो मागीर इन्फेक्शन जावपाचे चान्सीस चड. इन्फेक्शन जालें बाबा, मागीर ओपेसिटी जाली, मागीर ते ट्रीट करपाचें पडटा. नेक्स्ट म्हणजे आतां तुमी जशें सांगलें स्क्विंटाच्या बद्दल, स्क्विंटूय सेम. जशें जितले बेगीन ट्रीटमेंट जाता तितले बरें. स्क्विंटाचे खूब कारणां आसूंक शकतात. समजा एक दोळ्यान व्हडलो नंबर आसा, दुसऱ्या दोळ्यान कांयच नंबर ना. सो कितें जातलो, जो नॉर्मल दोळो आसा ब्रेन ताजीच इमेज घेता, दुसऱ्या दोळ्याची इमेज निग्लेक्ट करतलो तो दोळो. सो तो मातसो स्क्विंट जावंक शकता. सो आयडियली बेटर टू डायग्नोज सगळ्यांत पयलीं कितें वक्लाचे नंबर आसल्यार तेंय ट्रीट जाता. आनी पयलीं म्हणटाले आतां तिरशे असले ताका कांयच ट्रिटमेंट ना, तशें अशें आतां कांयच नासता. दर दुयेंसांक कितें ना कितें तरी ट्रिटमेंट आसा. सायन्स आनी टॅक्नॉलॉजी आतां इतले फुडें आसा. आतां समजा कोणाकय स्क्विंट जालें तेंय ऑपरेट करून आमी सारकें बरोबर हाडूंक शकतात. एब्सोल्युटली. सो ही खूब मोलादीक गरज आसा की आमी पयलीं म्हणटात की आतां तिरसो म्हणजे उरलो आयुश्यभर. अशें न्हय. स्पेशली चलयां खातीर खूब म्हत्वाचें, चल्यां खातीर बी. पण आतां कितें आसा, जशें डॉक्टरान सांगलां की इफ यू टेक देम अर्ली टू द डॉक्टर, लॉट ऑफ थिंग्स कॅन बी रेक्टिफायड अँड कॅन बी करेक्टेड. डॉक्टर आनीक म्हाका सांगा, आतां तुमी दुसरी आनी खंयची सर्जरी आसता म्हणजे ड्युरींग दीस यंग पीपल? आतां पयलीं कितें म्हणटाले की सोडा ग्लासीस लागतात, मोठे ग्लासीस लागतात. ओके. सो आतां कितें जाल्यार सायन्स टॅक्नॉलॉजी अशी पावल्या की तो नंबर तुमी एक सर्जरी करून काडूंक शकता. आतां नॉर्मल मनशाक कशें वक्ल नासता, जितले तांकां दिसता तांकांय तशेंच दिसूंक शकता जे मोठे वक्ल आशिल्ले तांकां. सो तातूंत आमी कितें करतात म्हणजे दोळ्याचो जो कॉर्निया आसता न्ही, लेसिक सर्जरी म्हणटा आमी ताका. सो दोळ्याचो जो कॉर्निया आसा न्ही, ताचे पयलीं थिकनेस बी कॅल्क्युलेट करतात कम्प्युटरायज. तातूंत एक बारीक फ्लॅप घेवन एक लेजर फिरयतात तातूंत. सो म्हणजे विदीन 1 मिनिट न्ही तांची फूल नंबर काडटा. सो ताका नेक्स्ट डे किंवा त्याच दिसाच्यान विदावट वक्ल दिसूंक लागता. आय सी. हय. आनी लेसिकूच अशें न्ही, आतां अशेंय आयल्या की बाबा आतां हांवें जशें सांगलें कॉन्टॅक्ट लेन्स जी दोळ्यान बसतात, आतां दोळ्याच्या भितरूय एक कॉन्टॅक्ट लेन्स घालतात, ICL म्हणटा आमी ताका. अच्छा. सो तातूंत लायफ टायम बसता ती कॉन्टॅक्ट लेन्स भितर घातली म्हणजे नॉर्मल सामकें दिसपाक लागता ताका. ओके. आनी हाका आतां इतले सेफ आसा ते 100% सेफ, कम्प्युटरायज्ड आसता ते. जितलो तुमचो वक्लाचो नंबर पयलीं आमी कॅल्क्युलेट करतात, समजा -5 आसलो, -6 आसलो, तो कम्प्युटरार फीड करून कम्प्युटर जज करता बाबा कितली लेजर दिवं जाय, तितलीच ती लेजर दितली आनी ताचो पावर 0 जाता. सो नॉर्मल विस्त जितली येवपाक जाय ताका विदीन 1 डे ऑर विदीन एक्चुअली सर्जरी टायम जो लेजर मारता आमी फॉर 1 to 2 मिनिट्सच. ओके. सो विदीन 1 to 2 मिनिट्स तुमी फुल्ल जग सामकें नॉर्मल दोळ्यांतल्यान दिसूंक पळयतात. सो हातूंत म्हणजे वक्लाचे गेले, वक्लाच नंबर 0. सो बेसिकली जे आमचे सगळे फ्युचर मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया आणि जो कोण मिसीस युनिवर्स, मिस युनिवर्स जे जावपाचे आसात किंवा जावंक सोदतात तांच्या खातीर बरी खबर आसा की जर तुमकां वक्ल आसा जाल्यार त्या वक्लाचे नंबर आतां नवी टॅक्नॉलॉजीन काडूं शकता, जर ते त्या फेजीन त्या पॅरामिटरान बसता जाल्यार. सो अँड लॉट ऑफ थिंग्स कॅन. आनी एकदां तुमी ते दोळ्यान एकदां बसयले, जशें ते कॉन्टॅक्ट लेन्स परत चेंज करची पडटा तशी करची पडची ना. इट कॅन बी रेक्टिफायड. इज अ गुड थिंग, बट प्रोवायडेड वेदर यू फॉल इन दॅट ब्रॅकेट ऑफ करेक्टिव्ह सर्जरी. बरोबर. म्हणजे जेन्ना तुम्ही डॉक्टराकडे वतात, वी विल जज बाबा तुजो दोळ्याचो पावर कितलो आसा, ताज्या अकॉर्डिंगली वी विल कॅल्क्युलेट बाबा खंयची सर्जरी तुमकां बरी, आयदर लेसिक जाय पडटा की ICL जाय पडटा. दॅट डिपेंड्स बाबा त्या पेशंटाचो वक्लाचो नंबर कितलो, ताचो कॉर्निया थिक कितलो. सो दॅट अकॉर्डिंगली वी जज द पेशंट आनी वीच इज बेस्ट थिंग, जे त्या पेशंटाक कितले खंयची सर्जरी बरी. सो डॉक्टर आनीक आमी खूब फावटी असो म्हणजे ऑफ्थाल्मॉलॉजिस्ट बसलो केन्ना एक शब्द आयकूंक येता, केरेटोकोनस. येस. वॉट इज दॅट एक्चुअली? केरेटोकोनस म्हणजे कितें, आतां सगळ्यात दोळ्याचो फुडलो पार्ट म्हणलो न्ही हांवें जसो सांगिल्लो कॉर्निया. एक कॉर्निया म्हणजे आमच्या सगळ्यांचो कसो आसता, म्हणजे एक नॉर्मल समजा फुटबॉल कट केलो जाल्यार कसो बसतलो, सारको स्फेरिकलसो तो दोळ्याचो आसता. बरोबर. आतां केरेटोकोनस नांवानच कळटा. कोन म्हणजे कितें, आतां आयस्क्रीम बी खातात जसो कोन आसता, तांचो जो फुडलो जो कॉर्निया आसता न्ही ताचो एक पार्ट कोनसो जाता. सो तातूंत कितें जाता, पेशंटाक विस्त कमी जाता. तातूंत आमी कितें करतात, डायग्नोज करपाक म्हणजे पेशंट कम व्हेरी लेट, पयलीं कळना तें.
आनी ते युजली 15 to 20 इयर्सान येता. त्या हातून आतां नवीन एक ट्रिटमेंट आयला सायन्स टेक्नॉलॉजीन, एक कॉलेजीन क्रॉस लिंकिंग म्हणटा आमी ताका. सो तातून इल्ले आमी ड्रॉप्स घालून ताका इल्ले लेजर दितात जे कॉर्नियाचे जे बॉन्ड्स असतात न्ही ते टायट करतात. सो दॅट कितें जाता ते प्रोग्रेशन जे कॉर्निया वीक आशिल्ली जी कोन कसो जातालो जो कॉर्निया तो थंयच बसता. समजा ते लेजर करूंक ना जाल्यार ते प्रोग्रेस जायत वता इवन लेटर ब्लायंडनेसय जावंक शकता समजा ट्रीट करूंक ना जाल्यार. अच्छा, म्हणजे दीस समथींग लायक म्हणजे समजा मी राऊंड बॉल किंवा टेबल टेनिस बॉल घेतलो आणि एक तांती घेतले जाल्यार हातून जो फरक आसा पळय हाच्या आकृतीन तशें ह्या गजालीन जाता अशें म्हणत एक्झॅक्टली हय नेम सजेस्ट करता तशें कोन. हय, सो इट बिकम्स कोनस म्हणजे तो जावपाक जायना किंवा जालो जाल्यार सुद्दां नवी टेक्नॉलॉजी किंवा न्यूअर मेडिसिन्स कॅन वर्क. सो ह्या सगळ्या खातीर तुम्ही योग्य वेळार दोतोरा कडेन वचप, दोतोराचो सल्लो घेवप, योग्य दोतोराचो सल्लो घेवप तें तितकलीच इम्पॉर्टंट. बिकॉज नाव टेक्नॉलॉजी चेंजींग. हांव अशें म्हणना की नव्या दोतोरांकूच कळटा पयल्या दोतोराक काय कळना अशें म्हणना. बट सिन्स कशें आसा आतां जो टेक्नॉलॉजी आमी जेन्ना लॅपटॉप म्हणटा किंवा हे सगळें म्हणटा हे पयलींचो मनीस हुशार आसता ना अशें न्हय, पण तितके त्या नव्या भुरग्याक कळटा तितके ते पयलींच्या मनशाक कळपाक इट टेक्स अ लॉंग टायम. सो ह्या खातीर नव्या टेक्नॉलॉजीचो आधार घेवन आमी बऱ्योचश्यो गजाली रेक्टिफाय करूं शकता. डॉक्टर नाव आय कमिंग टू लिटल ऑलमोस्ट लास्ट फेज अशें म्हणूं येता की मनीस आतां जाणटो जाला, नांव ताजें कॉलेज सोंपलें तो कामाकूय गेलो समजा कामाक लागून हळू बाकीचे जाता तातूंत जे वक्ल आयले हे बाकीच्यो गजाली आयले. आमचे कडेन आमी 4-5 मिनटां आसात तर हातूंत आमी कितें सांगूंक सोदतले वॉट शूड बाबा आमची कशी आमी केअर घेवपाक जाय, वॉट कॅन हॅपन. आनी हातूंत जो डायबिटीस येतलो हांव पयलींच बेश्टें म्हणटा पण यू कॅन जस्ट मेक अ टेंजन्शियल. सो युजली आतां आफ्टर 40 समजा पळयलें जाल्यार सगळ्यांक एक वाचपाक वखलें येताच. बरोबर. आनी आयडियली 40 इयर्सार सगळ्यांनी एकदां रुटीन आय चॅकअप सगळें करूंक जाय. एब्सोल्युटली. सो तातूंत समजा वखलाचो नंबर आसप, दोळ्यान कितें मोतीबिंद बी आसा की चॅक करप, ऑर काच बिंदू आसा की चॅक करप. सो युजली कितें करतात खंय लोक वखलाच्या दुकानांनी वचून फक्त वखल घेता आनी येतात. इट इज नॉट एडवायजेबल. म्हणजे कित्याक बरें हांव सांगता कित्याक आतां भायर बरयल्लो आसता आमच्या कडेन कॉम्प्युटरवर डोळे तपासून दिले जातील म्हणजे तांकां दिसता की कॉम्प्युटराचेर म्हणजे सामकें बेस्ट म्हणून आनी इट इज अ परफेक्ट म्हणून. परफेक्ट हय. बट आयडियली कितें करपाक जाय एक अरावंड 40 इयर्स तुमी एक ही एडवांटेज आसा ती घेवपाक जाय. एक समजा एक दोळ्याचो डॉक्टर लागीं आसा जाल्यार ताजें एक फुल्ल थोरो चॅकअप करप. सिंपल समजा वखलाचो नंबर आसल्यार तो दोतोर तुमकां ट्रीट करतलो. एकदां आमी ड्रॉप्स घालून दोळ्याचो फाटलो पार्ट समजा लेन्स जाली, पडदो जालो तेंय चॅकअप करतात. आतां जसो एज वाडटा जशी आतां समज 50 जाली, 55-60 इयर्स जाली डिफरंट दुयेंसां येतात. बरोबर. समजा आतां मोतीबिंद येता, काच बिंदू येता. मोतीबिंद म्हणजे कितें जाता आतां नॉर्मल लेन्स जी आमची आसता ती क्रिस्टल ग्लास कशी क्लियर आसता. बरोबर. जशी कॅट्रेक्ट पेशंटान कितें जातलें मोतीबिंदू पेशंटान तो ओपॅक जाता, वायट जाता. सो लायट भितर वचत ना आनीक पेशंटाची विस्त कमी जाता. बरोबर. सो आयडियली आतां ह्या पेशंटान आमी कितें करतात जो कॅट्रेक्टस लेन्स आसा न्ही ती आतां नवीन फेको कॅट्रेक्ट सर्जरी म्हणटा आमी ताका. आयडियली 1-2 मिलीमीटर कट आसता तातूंत भितर आमी फेको प्रोब घालून सगळो कॅट्रेक्ट काडून आनी एक फोल्डेबल लेन्स येता. लेन्स आमी ती फोल्ड करून भितर ती अनफोल्ड जाता. सो स्मॉलर कट, लेस पेन आनी इवन टाके सुद्दां घेनात. जशें आतां नॉर्मल सर्जरी कशे टाके घेतात आतां आय सर्जरी इतली एडवान्स जाल्ली आसता आनी तुमकां एडमिटूय दवरनात, हाडटात, ऑपरेट करतात, पेशंट कॅन गो होम. करेक्ट. हे जालें कॅट्रेक्ट. दुसरी गजाल म्हणजे आतां लोकांक युजली कन्फ्युजन आसता बाबा मोतीबिंदू आनी काच बिंदू हाचे डिफरन्स कितें. आतां मोतीबिंदू म्हणजे हांवें जशें सांगलें ते कॅट्रेक्ट ताका ऑपरेट करून आमी ट्रीट करतात. काच बिंदून कितें जाता दोळ्याचो प्रेशर वाडटा. आतां जसो नॉर्मल बॉडी प्रेशर आसता सगळ्यांचो तसो दोळ्यानूय एक प्रेशर आसता आनी तो नॉर्मल प्रेशर म्हणजे 20च्या सकयल आसूंक जाय. समजा 20च्या वयर आसलो जाल्यार तो कितें करतलो दोळ्याचो प्रेशर भितर आसा न्ही सो फाटल्यान जी नर्व जी आसा ब्रेनाक वता ती तो ताका प्रेस करता सो ती डॅमेज जावपाक लागता. हातून इम्पॉर्टंट गजाल म्हणजे कितें तांकां विस्त जी आसा न्ही ती सायडीच्यान कमी दिसता पयलीं आनी इट गोज अननोटिस्ड. पेशंटाक पयलीं कळत ना बाबा आपल्याक सकयल सरळ सगळें सारकें दिसता बट अशें नासता ताका सायडीच्यान कमी दिसता आनी इट गोज अननोटिस्ड. थोडे आतां नवे टेस्ट आयल्यात पेरिमेट्री बीन ताका म्हणटा आमी जे ती अर्ली डायग्नोज करूंक शकता. काच बिंदून इम्पॉर्टंट म्हणजे कितें आमी ट्रीट करतना फर्स्ट ते ड्रॉप्स दितात दोळ्यान. ड्रॉप्सांनी दोळ्याचो प्रेशर तो देंवयतात. समजा दोळ्याचो प्रेशर देंवलो 20च्या सकयल आयलो तो आनी डॅमेज करना. बरोबर. ओके. समजा लास्ट स्टेजीर बीन आयलो जाल्यार ऑलरेडी जी डॅमेज जाल्ली आसा नर्वांक ती परत हाडपाक मेळना. सो हाजे इम्पॉर्टंट म्हणजे की कॅट्रेक्ट कॅन बी क्युअर्ड. बरोबर. ग्लोकोमा cannot be cured but it can be prevented. You have to stop the damage there. Okay. आणि ते विजन कितें जाता इट इज कॉल्ड अ सायलेंट थीफ ऑफ विजन. म्हणजे आतां कशें आमी एक पेपर रोल घेतलो आनी जशें पळयलें न्ही टनेल विजन आमी म्हणटा ताका. सो मदलोच पार्ट दिसता ताका इट गोज अननोटिस्ड. सो इट इज एडवायजेबल टू डायग्नोज इट एट व्हेरी अर्ली एज. करेक्ट. सो मोरल ऑफ द स्टोरी की यंग एजीर जशें तुमी दोतोरा कडेन वचपाक जाय अशें आमी म्हणटा
ॲटलिस्ट 40 क्रॉस जाले काय योग्य वेळार दोतोराचो सल्लो घेवप खूब म्हत्वाचें आसा. कारण फक्त लेन्स हीच अफेक्ट जावंक शकता अशें न्हय. जशें डॉक्टरान सांगलें तो प्रेशर आसता तोय वाडूंक शकता, तुमकां सायडीचे कमी, आनी दुसरें म्हणजे तुमकां ते कळना की आपल्याक सायडीचे कमी दिसता म्हणून. सो अशा वेळार फक्त दोतोरच ताचें योग्य निदान करूंक शकता. म्हाका दिसता दोतोर एकदम इंट्रस्टिंग आनी मोलादीक म्हायती तुमी स्टुडियोन आयच्या आमच्या कार्यावळी खातीर दिली. तुमचे जे आमचे सगळे पळोवपी आसा तांचे वतीन आनी म्हजे पर्सनल वतीन म्हाका काळजांतल्यान देव बरें करूं. नमस्कार. थँक्यू.